नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। खणीचेर निंबून आशिल्ल्यांक गोय राज्य सहकारी बँकेची मेळटली नोटीसी। बँकेची मंगळारा महत्वाची बसका 134 कोटी रुपयाचे रीण करपाचे आसा वसूल, चौथी पहिली नोटीसी। गोंयांत जावपी संगीत पार्टी आनी महोत्सवांनी ड्रग्साचो सर्रास वापर, राष्ट्रीय ड्रग्स विरोधी पंगडाचो अहवाल। हे सीझनात सगळे बार, पब्स, शेक आनी संगीत पार्ट्यांचेर कडक नदर। कळंगूट 5 बारांचेर धाड घालून आस्थापना केली बंद, मात 3 पुलीस अधिकाऱ्यांची धाड घालपा फाटल्यान 3 कार्डां, थळाव्यांक थंय डान्स बार चलताले असो दुबाव। कुडाळच्यान बेकायदेशीर रितीन गोंयांत रेंव हाडप बंद करचे, ना जाल्यार आंदोलन। गोंयच्या रेंवकारांची शिटकावणी, रेंव काडपाचेर आसा बंदी। आनी हॉर्शू कसिनोक लायसन्स दिल्ल्यान काँग्रेसीची सरकाराचेर टिका, सरकाराचे रंजाव काँग्रेसीक ना मान्य, गोंयकारांक फटयल्ल्याचो आरोप। खबरो विस्तारान। राष्ट्रीयकृत बँकांकडल्यान ट्रकवाल्यांक आनी मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांक नोटीशी मेळ्ळ्या उपरांत आता गोय राज्य सहकारी बँकेकडल्यान नोटीशी मेळटल्यो। चौथी पहिली तांकां नोटीसी पावतल्यो। ह्या लोकांनी बँकांकडल्यान 134 कोटी रुपयाचे रीण घेतला। बँकेची मंगळारा बसका जावपाची आसा। सरकारान दिल्ल्या मायनिंग पॅकेजींतल्यान रीण फारीक करचे अशें बँक रीण घेतिल्ल्यांक सांगतली अशें सुत्रां सांगतात। प्रुडंटाची एक्सक्लुझिव्ह स्टोरी। ट्रकवाल्यांक आनी हेर मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांक गोय राज्य सहकार बँकेकडल्यान चौथी पहिली रीण फारीक करपाच्यो नोटीशी पावतल्यो। गोंयांत मायनिंग सुरू जातले म्हूण बँक रावली, पूण सुप्रीम कोर्टान मायनिंग केशीची सुनावणी जावंक नाशिल्ल्यान मायनिंग बेगीन सुरू जायतशें दिसना अशें बँकेचो चेअरमॅन उल्हास फळदेसायन सांगलें। खणीचेर निंबून आशिल्ल्यांनी ह्या बँकेकडल्यान 134 कोटी रुपयाचें रीण घेतलां। 134 कोटी रुपयाच्या रिणांतले 53 कोटी रुपयाचें रीण ट्रकवाल्यांनी घेतलां। 81 कोटी रुपयाचें रीण हेर मायनिंग संबंधितांनी घेतलां। ह्या मुद्द्याचेर निर्णय घेवंक बँकेची मंगळारा म्हत्वाची बसका जावपाची आसा अशी माहिती सुत्रांनी दिली। रीण घेवप्या विशीं आनी रीण कशें परत वसूल करून घेतले हाचेर हे बसके वेळार निर्णय जातलो। सरकारा कडल्यान मेळिल्ले मायनिंग पॅकेजींतल्यान रीण फारीक करचे अशें बँक रीण घेतिल्ल्यांक सांगतली। नोटीशी दिवच्या पयलीं बँक सरकारा कडेन उलोवप करतली। सहकारी बँकांच्या रिणाची फेररचणूक करची अशी मागणी करपी पत्र गोंय सरकारान रिझर्व्ह बँकेक केला। इतले मजगतीं गोंयांत मायनिंग बेगीन सुरू करात अशी मागणी करत गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचो 29 ऑगस्टाक पणजे महामेळावो जातलो। मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ले मतदारसंघ एक दीस बंद दवरपाचो निर्णय फ्रंटान फाटीं घेतला। फ्रंटाची शेनवारा पणजे बसका जाली। 29 तारखेचो महामेळावो पणजे शहरान आमी घेतात। सांगपाक सरकाराक, केंद्र सरकाराक, राज्य सरकाराक की गोंयांत मायनिंगेचो धंदो सुरू जालो ना बेगीन वयर जाल्यार गोंयचे लोक वगीर रावचे ना, रस्त्यार येतले, आंदोलन करतले। आयज मिस्टर मनोहर पर्रीकर धमकी दिता लोकांक, but let him know that Goa Mining People's Front and this movement is 100,000 steps behind before him. मायनिंग एरिया कोकण रेल्वेच्या हितून आसा। जेन्ना आमी हे बंद करतले, जोपर्यंत मायनिंग एरिया जायना तोपर्यंत रेल्वे आमचे मायनिंग एरियांतल्यान वयची ना अशें म्हणटले आनी सगळे लोक विथ अलॉंग विथ फॅमिली रेल्वे ट्रॅकाचेर बसतले, तेन्ना तो विशय सॉर्ट आउट जातलो। रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकर प्रुडंटा खातीर। कांदोळे जावपी एके आंतरराष्ट्रीय संगीत महोत्सवान व्हडा प्रमाणात ड्रग्साचो वापर जाला ही गजाल केंद्रीय ड्रग्स विरोधी पंगडान आपले अहवालान म्हणल्या। ताका लागून आता सुरू जावपी पर्यटन हंगामान दर्यादेग वाठारांतले बार, पब्स, शेक्स आनी संगीत महोत्सवाचेर बारीक नदर दवरपाचे केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांनी थारायला। पळयात खासा रिपोर्ट। गोंयांत दर्यादेग वाठारांत व्हडा प्रमाणात घुवळी वखदांचो वापर जाता ही गजाल आता उक्ताडार आयल्या। त्या खातीर फुडल्या पर्यटन हंगामान दर्यादेग वाठारांत खर पुलीस बंदोबस्त दवरपाचे सरकारान थारायला। दर्यादेग वाठारांत दर वर्सा जावपी संगीत महोत्सवान व्हडा प्रमाणात ड्रग्साचो वापर जाता ही गजाल एंटी नर्कोटिक्स ब्युरोनूच उक्ताडार हाडल्या। कांदोळे जावपी एका आंतरराष्ट्रीय संगीत महोत्सवाक लायसन दितना सरकारान जायत्यो अटी घातिल्ल्यो। महोत्सव घडोवन हाडपी संस्थेन ह्यो अटी आनी नेम पाळूंक ना अशें
एंटी नर्कोटिक्स ब्युरोन आपणाल्या अहवालान म्हणला. ड्रग्साचेर नियंत्रण दवरपा खातीर गोंय पुलिसांनी हालींच एक उच्चाधिकार बसका आपयल्ली. ह्या बसकेक कस्टम, नौदळ, इंटेलिजन्स आनी एंटी नर्कोटिक ब्युरोचे अधिकारी आसले. दर्यादेग वाठारांत ड्रग्साचो वापर व्हडा प्रमाणात वाडत चल्ला म्हूण ह्या बसकेन हुस्को उक्तायलो. गोंयांत जावपी सगळे संगीत महोत्सव, बार, पब आनी शेकांचेर बारीक नदर दवरपाचो निर्णय आयबीन घेतला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी. कळंगूट पुलिसांनी बिरेस्तारा राती धाड घालून 5 बार्रां बंद केली. ही तिनूय आस्थापनां म्हणल्यार डान्स बारां असो बोवाळ जालो. मात थंय नेमकें कितें चलतालें अशें विचारल्यार पुलिशे कडल्यान एक धड जाप मेळना. पुलीस निरीक्षक एक सांगता, पुलीस उप अधीक्षक दुसरें सांगता आनी पुलीस अधीक्षक तिसरेंच सांगता. ताका लागून हे धाडीचे सस्पेन्स वाडला. डान्स बारा आड गोंयभर बोवाळ चालू आसतना पुलिशेची ही भुमिका पळोवन उतरा परस प्रस्न चड जाल्यात. कळंगूट पुलिसांनी बिरेस्तारा कळंगूट वाठारांतल्या 4 बार्रांचेर धाडी घालून ते बंद केले. मैफिल, अंगारा, रियो आनी इनोस हे 4 बार पुलिसांनी बंद केल्यात. ह्या बारांनी डान्स चलताले असो दावो पुलिसांनी केला. कळंगूटचो पुलीस निरीक्षक निलेश राणेक विचारले तेन्ना लायसन नासतना हे बार चलताले अशी कागाळ आयिल्ल्यान आमी कारवाय केली अशें तांणी सांगलें. पंचायतीन तांच्या लायसनाचें नूतनीकरण करूंक नाशिल्लें अशें राणेन मुखार सांगलें. ह्या बारांनी नाचपाची वेवस्था आशिल्ली, मात थंय डान्स चलताले हाचे कांयच पुरावे मेळूंक ना अशें राणे म्हणटा. पुलीस उप अधीक्षक NC रायकरान वेगळीच गजाल सांगली. ह्या बारांनी शिंदळकी चलता अश्यो कागाळी आसल्यो. ह्या बारांनी 18 चलयो मेळ्ळ्यो अशें रायकरान सांगलें. ह्या चलयांची चवकशी चालू आसा. गोंयांत डान्स बार नाच अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक विश्राम बोरकार म्हणटा. 3 पुलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आयकल्या उपरांत कोणाचें म्हणणें खरें मानपाचें? ह्या बारांनी नेमकें कितें चलतालें? 3 अधिकारी 3 पद्दतीन उलयतात म्हणटकीर कितें तरी गोंधळ आसाच अशें म्हणूं येता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी श्याम सुंदर फट्टे. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.